काल एका सकाळी सुरू जाता हांगा काम करणे मुग्धाले म्हणना ही भुरगीं काल करतात गी म्हाका कळना एकले एक काम करना काम करून गी हांकां तांकां ना ते वयर काले शिरकाला बा ते गैरम गे समा दोळ्यांकी दिसना वत दिसता गैरम असो दी म्हाका कितले भोवता तितले मात्र करचे गैरमा गैरसोन रावूं सावण हांवें असो फुटोन दिशी म्हाका जायना हें पुरा आनी झाडूक आसा हांगा दिसना गे हांगा हें पळय हें काल हें न्हांवचें नाणयेन तावन येवन छोडली मादां आयिल्ल्या बरी हांगा शिरकोवचें तुमच्या घरांनी ब्रश आसा गे कोण जाल्यार काल मारीक हें घालता गे अशें कर हें काल कोणी आयिल्लो पळयलो म्हाका सांगता हांकां कोणी सांगना ही सकाळी उठतात ओडल्याच्या बरी येतात हांगा हांवें बरा करीजे म्हाका तांकां ना आनी जायना आनी जाय जाल्यार कामाचे चेडू धरून दिता कामाचे येवचें ना हांच्या कुशीन कामय करचें ना हांकां पळोवन ते फाटी वसात ताका सकाळी वस्तू पड करून दवरला ते पळोवन कान्यान भितर धरूंक जायना गे ही चेडवानी गे चेडवानी अशें गेल्यार आनी चेडे कितले करतीत म्हाका जायना हांच्या कुशीन म्हाका जायना हांगा वस्तुराची रास एका कुशीन एक काल फुटोन वसोन दिशीन हांचे हांकां बूद येता नागे काल सांगतात हांकां बूद येता एकूच दीस एक काल हें फोल्ड केल्ले वस्तुरी भितर धरूंक जायना आनी काल आनी कशें शिकोवचें ह्या गोड्या चेडवांक म्हाका तांकां ना म्हजी फाट पेंकाड पुरा गेले हांच्या धर्मांत ही म्हाका हांचे करून हांव अर्दी लगाड जाली वस्तू बरें करून धरूंक जायना हांव तू खंय जाल्यार येता म्हाका जायना बा हांचे वस्तू पुरा नीट करून धरून हांवें कितले करचे कितले दवरचे आतां ही म्हजी प्राय गे हें बरा करता ते हांवें बसोन गावचें आतां आनी अशें बरें हांचे वस्तू तें हें आनी भल्या म्हाका नानोवंक सांगतीत ही खंडीत सांगतीत आबा ही हांवें करून धरलें भितर दवरनातलें म्हाका इल्लें नानयताय गे मम्मे करतीत आमच्या आका मुस्ताराक ताच्या एड्यान सांगतात म्हाका वस्तूर ना म्हाका तें हाडीजे हें हाडीजे म्हूण हें कालें हांगा दिसना गे इतले इतले वस्तूर आसा आनी वस्तूर ना सांगतात वस्तूर घालूंक थोड्यांक गत ना दिसना गे हांगा केदाळ नितळ करतात गे म्हाका गत ना फुटोन अशी अरे रे कितें कितें खावनाय रे तूं ती कशें भितर हें काम करनात तुका गत आसा तूं पळयताय म्हाका सकाळी जावन सांजे बरें पळयताय तूं म्हाका काले जाय रे उलय रे ते पयलें उलय म्हज्या कडेन उलय एका सकाळी जावन ती कशें गोम काडयतात उलय रे बिस्कीट जाय रे बिस्कीट जाय रे बिस्कीट जाय गे तुका सांग जाय जाल्यार जाय सांग ओके बसते मारी घेतलो खा पोटा दिल्यार ना एक उडास दवर नाही चेडवांक केल्ल्या बरी करताय घेत रावन थंड रावन खायचे बिस्कीट तूं खाल्या गो बाय रायनाय तुका कोण येवन सांगलें तुजे पांयांक तर गलीच जाता पावस येता दिसना गे हांगा गलीच जाला आमी ह्या भितर हांगा रावचें ना रावल्यार सो कसो बिस्कीट करून दीस काडीत ती बोवडे वचोन दीस काडटी तूं गेल्यार म्हज्या सांगात राव हे भितर बा म्हाका पुरो जाल्या बा ह्या भुरग्यांचे ह्या मनजातीचे ह्या मनशांचे पुरा करून म्हजो जीव ना एका पांत्यार उठोन सुरू करता राती न्हिदता बऱ्या कामाक गेल्यार इतले कश्ट नातले घरांत रावून इतले कश्ट जाल्यार सकाळी उठोन नागे इतलें काम करता म्हाका कोणी विचारता गे कामाक गेल्यार जाल्यार म्हाका एक 20,000 म्हणी मेळटे घरांत सकाळी उठोन सुरू करता सकाळी उठोन दूध काडूंक वेता गायरांक भायर बांदता गोठो धुता तण हाडूंक येता मागीर बोकडेक बांदता बोकडी बोव मारतना ताका उदक धरूंक येता मनजातीक त्या आमच्या कॅस्पाराक पळयता ऍशांक पळयता पियोनांक पळयता आनी काल जाय ताच्या एड्यान त्या भुरग्यांक पळयता जाल्यार म्हाका एक पयशे दिता तो कन्नी ना हांव विचारल्या तांचे कडेन नात आनी हांव घेत रावचें म्हज्या तितल्याक मागीर म्हाका म्हणटात तुका कालें काम आसा
तुवें घरांत उरतासचे न्ही खंय वसोंक ना न्ही तुका ऑफिसाक न्ही वसोंक ना न्ही म्हूण सांगतात. हांव केल्ल्या तितलें ही काम करतात गे. दिसाचे 24 वरां हांव काम करता. ही सकाळी उठून कामाक येतात, 8 घंटे काम करतात, हांगा येवन पाय उबे करून न्हिदतात. म्हजो पाय दुखता हांव काम करना आयल्या म्हणून. हांगा हांव इतलें काम करता, म्हाका कोण सांबाळ दिता?